तुम्ही अशा तरेन गोंयची वाट लायता, आमच्या वेवसायाकडून हल्लेखोरांकडे दिता आणि आमकां गोंयकारांक गोंयच्या भायेतून उडयले आणि तुम्ही येतले आमचे वेवसाय करतले आणि आमचे हल्लो करून आमकांच मारून उडयतले आणि हे करपाक बीजेपी सरकार आमकां जाय आणि 6 महिने उरले या सरकाराचे. या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावली आसा. 15 वर्सां जाली तुम्ही गोंयची वाट लायत आसा, गोंयकारांक फटींग सांगत आसा, आश्वासन दितात आणि शेवट सांगतात काँग्रेस हे हिंदू विरोधी आणि आम्ही हिंदू प्रेमी म्हणून. तुम्ही हिंदू प्रेमी आशिल्ले जाल्यार राम मंदिरान जे आम्ही सगळे भक्त नामाचे वयतात थंय आमी देवाक पैसे घालतात, कोण भांगर घालतात, कोण चांदी घालतात आणि हेची चोरी तुम्ही करतात. तुम्ही सगळे तरेचे करप्शन केले. देवाक तुम्ही केन्ना मानलो ना, हिंदू धर्माक तुम्ही केन्ना मानलो ना. तरी आसतना तुम्ही हिंदू खतरे हे म्हणून आमकां हिंदूक सदांच वीक करीत गेले. जेन्ना जेन्ना बीजेपीचं सरकार येता तेन्ना तेन्ना तुम्ही सांगता हिंदू खतरे आहे. म्हणजे तुम्ही हिंदू भिवून त्यांची मतं घेवपाचे प्रयत्न. तुम्ही आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. 1998 साकून राम मंदिर बांधता म्हणून विखे घेतले, पैसे घेतले, त्याचा हिशोब कोणाकडे अजूनही दिलो ना. आणि आज अयोध्येच्या राम मंदिरात जे भक्त घेऊन आपल्या विश्वासान श्रद्धेन देवाक पैसे घालतात, कोण भांगर दवरता, कोण चांदी दवरता, ते तुम्ही चोरता. 40 दिसांत जवळजवळ 70 वेळा या भांगराची, या चांदीची, या पैशाची, करोडो रुपयाची चोरी या बीजेपीच्या राज्यात जातात आणि पंतप्रधान फक्त सांगत असा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. ही फक्त स्लोगन उरल्याक पावना. हिंदूंनी विचार करपाचो वेळ येयलो आसा की हो पक्ष हिंदू प्रेमी काय हो हिंदू विरोधी. हिंदू देवाचे वचन घराणे घातलेल्या लोकांक त्या देवळा वचून परत ती घराण्याचे किती जाणा हेची चौकशी सुद्धा करपाची तापसतात हे लोकांक जायना. असले हे हिंदू विरोधी. भाषेच्या प्रश्नात, माध्यमाच्या प्रश्नात हे लोकांक भडकायले आणि देवळांनी वचून घराणे घातली. पूण ती पूर्तता जातकर सरकार त्यांचे येतकर ह्यांका त्या देवांची परत केन्नाच याद जाली ना. ज्या काँग्रेसच्या आमदारांनी महालक्ष्मी देवळा वचून सोपून घेतलं की आम्ही पक्ष हे करपाक सोडपाना आणि दुसऱ्या पक्षात वचपाना, त्या सगळ्यांक आपल्या पक्षान घेऊन महालक्ष्मीचो देवीचो अपमान केलो आसा. जर तुम्ही खरे हिंदू देवाक मानपी आशिल्ले जाल्यार जेणी महालक्ष्मी देवीचो सोपूत घेतलेलो देवळा वचून तांकां तुम्ही बीजेपीचो प्रवेश दिवपा नाशिल्ले. तो विचार करपाचो प्रश्न एक वेळ आयलो आसा की आम्ही ह्या बीजेपीच्या सरकाराक जे फुटेक आसा 15 वर्सां तांकां कितले बेगीन भायर हाडटले आणि एक लोकांक जाय आशिल्लो सरकार तुमचे मुखार हाडटले. 15 वर्सांक एक फायर स्टेशन मांद्रे मतदारसंघात हाडपाक खंयच्याच ह्या बीजेपीच्या आमदारांक सुचले ना. हॉस्पिटल इनॉग्रेट करतात पूण तेचे डेट दीत आसात पूण ते हॉस्पिटल अजूनही ऑपरेट जायना. उदकाचे प्रश्न 15 वर्सां जाली डबल इंजिन सरकार आसा पूण मांद्रेचे उदकाचे प्रश्न सुद्दां सुटावे करपाक जायना. तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर केलो पूण त्या क्लस्टरची कसली वेवस्था जाल्या आणि कितले जॉब क्रिएट जाले हे सांगपाचें जायना. रस्त्याची परिस्थिती आणि थंय कंपेन्सेशन दिवपाचे आशिल्ले तेही केले ना. सो हांव चड उलोवपाक सोदना, इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता की ह्या असल्या
बीजेपीचे सारख्या दुष्ट सरकाराक गेली 15 वर्सां लोकांक फक्त फुडलेली आसा. मतदारसंघात काँग्रेस लोक आसा आणि आयज आम्ही प्रवेश केला तो रंगनाथ कळसावकाराचो दाखयता की लोकांक मनानसून काळजांतसून काँग्रेस पक्ष जाय म्हणून आणि काँग्रेस हाडपाक गरज आहा म्हणून देखून तुम्ही सगळे एकठांय जाल्यात आणि येयल्यात कार्यक्रमाक. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे 14 वर्स जाले की बीजेपी सरकार हिंग आसा ते आनी तुम्ही पळयला. हांव एक बारीक सांगता तुमकां. हांव मडगांव रावतालो पयलो आनी आमचे जमीन आशिल्ले कोजवे. मडगांवसून आमकां फिएट गाडी आशिल्ली तेन्ना आमी येताले. मडगांव चलून ब्रिज काडून फेरी आशिल्ली. मागीर ती ब्रिज पडली तेन्ना फेरी आयली आनी आमी 2 ब्रिज काडून आनी येताले हिंगा व्हडलो जुवारीचे आनी मांडवी आनी येताले आरांबोल वचपाक. आनी इतले सुंदर आमचे गोंय आशिल्ले. आमी धाकले रेस्टॉरंट तळपाडी घरां वयताले जेवपाक शीतकोडी. आनी व्हडलें जेवण आसतालें तेन्ना शीतकोडी आनी आमकां इतले उमेद आशिल्ली. आनी तेन्ना तुमी जाणा आमकां कॅमेरा पासून आशिल्लो ब्लॅक एंड व्हायट फोटो अजून आसा गोंय. ते आमचे गोंय. ते आमी म्हणटात भांगाराचे गोंय. आयज कितें जालें? आयज सगळे भोंवतात गोंय विकपाक आनी बीजेपी पक्ष पयले तेगे पयशे मोनान आहात पयशे करपाक गोंय काबार करपाक. तुजे मुजे चिंतनात ते हे सगळे भायले लोक हाडटात व्हडले प्रोजेक्ट करतात आनी आमचे गांव काबार करतात गोंय काबार करतात. तुम्ही पळयलें आसतले की थोडे दीस फाटीं पुणे एक्सप्रेस हायवे म्हूण आशिल्लो. फाटल्यान थोडे दीस फाटीं इनॉग्रेशन केलो. एक पावसानी तो टनल पडलो आनी व्हांवन गेलो. थिंगा छत्तीसगड उत्तराखंड हुंय थिंगा आनी टनल सेम कंपनी नवयुग म्हूण तेजी हिस्ट्री पळय. सीबीआय लायलो, इनकम टॅक्स लायलो तेजेर. एक कंपनीन 55 crores इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपीक दिले आनी तेका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो. वॉशिंग मशीन म्हणटाले थोडे मंत्री आहात त्या सरकारान म्हणटाले वॉशिंग मशीन बीजेपी. तेच वॉशिंग मशीनाक गेले बीजेपी जॉइन जाले. हे चोर कित्याक गेले? चोरपाक गेले गोंय सांबाळपाक न्ही. आनी हिंग येतात तुमकां सगळे प्रॉमिस दितले. हांवें आयकला की तुमकां तुमी इंडस्ट्रियल एस्टेटाक जॉब दिना म्हणून. इंडस्ट्रियल एस्टेट कित्याक करतात आमी? काँग्रेस पक्षान केलो तेन्ना लोकांक नोकरी मेळटाले इंडस्ट्रियल एस्टेट. एक्सपिरियन्स घेताले वयताले दुसरे कंपनीक दुसरे जॉब मेळटाले. तूं केन्ना आयकला 20 वर्सां फाटीं सरकारान नोकरीक लोक लायनी रावता म्हणून? कोणाक नाकाशिल्लें. कित्याक प्रायवेट आसलो तेन्ना तुका बरे पगार मेळटाले लोक खूश आशिल्ले. तेन्ना आमकां एक प्लॉट घेवपाक मेळटालो, घर घेवपाक जातालें, गाडी मोटरसायकल नाल्यार मोटर घेवपाक जातालें. आयज जाता आयज एक फ्लॅट घेवपा पासून कोटेन मोड पडटा आमकां पयशे ना. हे सगळे भायले येतात बंगलो विला आनी पळय 14 कोटी 50 कोटी असले. हे आमकां तुमकां न्ही. आमगे जमीन वतात आनी आमगे जमीन चेंज करतात कन्वर्ट करतात आनी आमची गोंय काबार करतात. आनी तुमकां आनी आमकां आतां सीएमान कितें म्हणलां नर्स जॉब घे नर्स शीक तूं आनी भायर वच म्हूण जॉब घेवपाक. तुमी आयकलां तें? आयकलां? नर्सिंग चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट म्हणला की
नर्सीज आहात ते आहात गोंयांतले भायर वचात आनी जॉब तुमी गोंयांत जॉब घेयात म्हणून कित्याक तुमचे जॉब दिवपा जायना बरोबर आयला व्यासपीठार आपल्याला आठवले व्यासपीठ आमचे गोंय राज्याचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष ज्यांच्यानी आपण ही काँग्रेस पक्षाची सूचना घेतल्या होता जे एक वातावरण तयार झाले त्या वातावरणात आमकां अशें दिसले की आता हो रायट टायम आसा आमी स्वता सुद्धा त्या हेतून भितर येवपाचे आसा आनी आयज त्याच वेळाचेर म्हाका दिसलें की इतलो तेंप आमी अपक्ष म्हणून काम करताले पण आता दिसलें की आमी आयज खरेंच जो समुद्र आसा त्या समुद्रात खातीर आमची एक व्हडी घेवन भितर वचपाची आनी आयज ते व्हडये प्रमाणे खंयच्याय बरोबर घेवन आयज ह्या पार्टीक हाडला आमी तुमचे बरोबर रावून जे कार्य आमच्या पेरण्यांनी खंय कमी अशें दिसता ते कार्य फुडें व्हरपाक आमकां तुमचे बरोबर रावून फुडें वचपाची खूब गरज आसा आनी ते फुडें म्हाका अशी कार्य करतले कित्याक आयज ह्या प्रोग्रामान जे भाशण दाखयलां हे आयज जे आमचें कार्य करता ते तुमकांय खबर आसा की पार्टी कितली वर्सां कार्य करी येयली पण केवळ फक्त ते नांवां कितें सांगतात की 70 वर्सांनी कितें केलें 70 वर्सांनी हें केलें 70 वर्सांनी जे कितें केलें ते 12 वर्सांनी केलें हे तुमकांय खबर आसा आनी ते आतां फुडें अशें घडपाक दिवपाचें ना थोडो आमकां येता त्या टायमार आमी हो जो काँग्रेस पक्ष आसा तो अदीक बळकट करप आनी ती सुरवात जर जातली जाल्यार आमचे मतदारसंघात सुरवात जाता की आमची कश्मीर वन ह्या वचून सुरवात जाता आनी ती वन कश्मीरची आहा ती आमचे मतदारसंघ आसा आनी थंयसून सुरवात जी जाता म्हाका याद आसा आमी जेपी जाल्ले तेन्ना रिजल्ट पळयताना जेपी म्हणून पयलो नंबर आसतालो आनी पयल्या नंबर आमी हांव आसलो एक हरमळचो मतदारसंघ आसलो सगळ्यांचे लक्ष आमच्या मतदारसंघाचेर आसलें आनी त्या मतदारसंघात आमच्या ह्या लोकांनी म्हाका इतलो भरपूर फारीको दिलो आनी जे पार्टीन कितें डिसायड केल्लें तेचे उलट घेवन आमचो मोग हो तेंच्यांनी फुडें हाडलो आनी आमकां आयज ह्या व्यासपीठाचेर आयज काँग्रेस पार्टी सारकेल्या पक्षान प्रवेश करपाची संद दिली खरेंच हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता कित्याक तुमचे खातीर आयज हांव ह्या व्यासपीठाचेर ह्या पार्टीच्या अंडर काम करपाक फुडें सरपाची म्हाका एक उमेद दिली कारण काय आमी काम आमच्या पर्सनल हेतून करता तेतून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसता आमी जो पर्यंत आपल्या विशाल पक्षाच्या अंडर आमकां काम करपाची संदी मेळटा आनी ते घेवन आमी तेन्ना फुडें वयता तेन्ना आमी खूब कितें करूंक शकता म्हाका खबर आसा आमच्या हेतून सर भरपूर अशे समस्या आसा तुमकां सांगपाचें तें बाउंड्री डिस्प्यूट आमचो 30 वर्सां पेंडींग आसा आनी ते मॅटर हायकोर्टान आसा सुद्दां हांव तुमचे कडेन त्या मॅटरीक कवर करतलो कित्याक तो आमचो प्रायोरिटी घेवपाक जाता पळय समथींग आसा लोकांक घर नंबर ना PHN नंबर दिना ना ते घरकां ना घालता अशी तेंची परिस्थिती आसा हे इश्यू जर कोणी घेवंक शकता जाल्यार तुमीच आमचो काँग्रेस पक्षाचे फुडें व्हरोंक शकता इतली म्हाका खात्री आसा आनी ते करपाक लागून हांव जनकार्डाच्यान म्हणटा की म्हाका ह्या आमच्या ज्या लोकांक आसा ताका न्याय दिवपाचो आसा आनी तो न्याय जर दिवपाक जाय जाल्यार हो काँग्रेस पक्षाच दिवंक शकता आनी तेंच्यांनी म्हाका इतको सपोर्ट केला इतको तुम्ही दाखयल्या आनी इतले भाशा काडून ते आसा की खरेंच तेंकांय दिसता की आमी ह्या पार्टी येयल्या आमी कितें तरी परिवर्तन करूंक शकता आनी हे परिवर्तन जातलें की म्हाका खात्री आसा आमी आमचें कार्य करीत आसता पण त्याच बरोबर तुमच्या मोठ्या लोकांचें जर आमकां सहकार्य मेळ्ळां दुसऱ्या सारकेल्यांचें जर आमकां लिगल एडवायस मेळ्ळा जाल्यार आमी खुबशे फुडें वचूंक शकता आनी म्हाका खबर आसा हे दोतोर आनी तुमी जे सगळे आमचे पदाधिकारी हांगा आसात ते आमकां बरोबर घेवन आमकां खूब आमचे जे कितें पेडण्यांचे समस्या आसात ते फुडें वचूंक शकता हांव आणखी ह्या टायमाचेर जास्त उलोवंक सोदिना कित्याक हांगासर इतले सगळो वेळ जाल्लो आसा आनी सगळ्यांक प्रत्येकाक उलोवपाचें आसा म्हाका खूब बरें दिसता खोशी भोगता की आयज म्हाका ह्या व्हडल्या पक्षान एक प्रवेश मेळटा आनी म्हाजी जिम्मेदारी वाडल्या म्हाका म्हाज्या हातांत आणखी पार्टी म्हणून काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळ्या आनी अवश्य ते संदीचो फायदो घेवन ह्या आमच्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वयतलो आनी आतां हेतूय इंटू कांयच करून आमकां वचपाची इच्छा आसा जेणे करून आमी आतां जें कितें करता ते इतलें नासतना आमकां दुसरे फावटी येता तेन्ना व्हडलो हॉल करचो पडटलो आनी तो व्हडलो हॉल करपाचें आमी कार्य करून दाखयतले आनी तेचे तुमकां तुमकांय कोणा तशें घालून त्या कार्या बरोबर आमी फुडें वयतले इतलें सांगून हांव तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.